पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची आपल्या निवासस्थानार संरक्षण मंत्री जाली. ह्या बसकेक तिनी दळाचे मुखेली वांटेकार जाल्ले. तशेंच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाळ हेवूय हे बसकेक हाजीर आशिल्ले. पाकिस्ताना बरोबर चालू आशिल्ल्या तणावपूर्वक स्थितीच्या फाटभुंयेर ही बसका महत्वपूर्ण थारता. विदेश वेव्हार मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयान पत्रकार परिशदेंतल्यान चालू घडामोडींची म्हायती दिली. पाकिस्तान सेगीत भारताचेर हल्ले करता आणि भारतान ताजेर जबाबदारीपूर्ण जाप दिवपी कारवाय केल्या अशें ह्या पत्रकार परिशदेंत सांगलां. पाकिस्तानी लष्करान अस्तंत शिमेचेर आक्रमक घडामोडी चालूच दवरल्यो. भारतीय सुवातांचेर मोख दवरली. नियंत्रण शिमेरूय व्हडा प्रमाणात फारपेट केल्यो. पाकिस्तानात 26 परस अधिक सुवातांनी हवाई घुसखोरांचे यत्न केले. भारतीय सेनेन ह्या चडशा हल्ल्याक यशस्वीपणान निष्क्रिय केला अशें ह्या पत्रकार परिशदेंत सांगलां. पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी. उसमें यूकैव ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया. नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की. अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए. भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया. फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई. पाकिस्तानान हाय स्पीड मिसायलाचो वापर करून पंजाबातल्या एअरबेस स्टेशनाचेर हल्लो करपाचो यत्न केलो, जाका भारतान निष्क्रिय केलो. पाकिस्तानान वायुसेनेचे तळ, इस्पितळां आणि शाळा सारकेल्या नागरीक सुविधांकडेन संबंधित सुवादांचेरूय हल्लो करपाचो यत्न केलो. पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की. एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई. पाकिस्तानाच्या हल्ल्याक भारतीय सशस्त्र दळांनी सुनियोजित आणि संयमित प्रकारान जाप दिल्या. पाकिस्तानात आपल्यो कारवायो लिपोवच्या खातीर लाहोरात नागरिक विमानाचो वापर करून आंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गाचो दुरुपयोग केला. जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए. टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया. रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए. पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए. इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की. चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया, ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके. पाकिस्तान पातळटा त्या अफवा विशीं लेगीत पत्रकार परिशदेंतल्यान उक्ताडार हाडल्यो आणि ताचे प्रत्यक्ष स्थितीची म्हायती दिली. आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए. भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है. नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए. कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में
तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। उत्तर गोय जिल्लोधिकारी कार्यालयान तांच्या पुराय अधिकार क्षेत्रात ड्रोन वा हेर कसलेय यंत्र हवेत हुबोवपाक बंदी लागू करपी आदेश जारी केला। आनीक एका आदेशात उत्तर गोय जिल्लोधिकारी यशस्विनी बी हिणे सगळ्या संरक्षण आस्थापना आणि मुळाव्या साधन सुविधा भोवतणी 50 मीटराचेर वाहनांचे अनधिकृत पार्किंग, मनीस वा म्हालाचे अतिक्रमण वा अनधिकृत हालचाल, बांदकाम वा आपत्कालीन परिस्थितीत आडमेळी हाडपी कार्यावळींचेर बंदी घाल्या। मजगती दक्षिण गोय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हिने दक्षिण गोयात लेगीत संरक्षण आस्थापनां भोवतणी 500 मीटराचेर अशा तरेच्या कार्यावळींचेर बंदी घाल्या। मजगती दक्षिण गोय व्यवस्थापन प्राधिकरणान सगळ्या तालुक्यांनी नियंत्रण कक्ष स्थापन केल्यात। नुस्तेमारी खात्यान लेगीत नुस्तेमारांक नियमावली जारी केल्या। तशेंच दुबावीत हालचालींविशीं जागृत रावन ते विशीं म्हायती दिवपाचे निर्देश दिल्यात। केंद्र सरकारान सगळ्या खबरावाहिनींक सुचोवण्यो जारी केल्या। नागरिक सुरक्षा हवाई हल्ल्याच्या सायरनाचो आवाज सामुदायिक जागृताय अभियाना बगर आपल्या हेर खंयच्याय कार्यावळीत करचो न्हय अशें सरकारान सांगलां। सायरनाचो नेमान वापर केल्ल्यान हवाई हल्ल्याच्या सायरनाविशीं नागरिकांची संवेदना उणी जावंक शकता आनी प्रत्यक्ष हवाई हल्ल्या वेळार नागरीक हे सायरन सामान्य समजूंक शकता अशें म्हळां। भारतीय विमान उड्डाण प्राधिकरणान 24 मे आनी पश्चिमी क्षेत्रांतल्या 32 विमानतळांतल्यान विमानांची उड्डाणां तात्पुरती बंद दवरल्यात। हातूंत अमृतसर, चंदीगड, श्रीनगर, भुज, जामनगर, जैसलमेर, पठाणकोट आनी हेर विमानतळांचो आस्पाव आसा। हे भायर दिल्ली आनी मुंबय उड्डाण सेवा मार्गांतले 25 विभागय ह्या काळात बंद उरतले। उड्डाणांत उण्यांत उण्या आडमेळी येवच्यो हे खातीर विमान कंपन्यांनी पर्यायी मार्गांचें नियोजन करचें असो सल्लो दिला। सध्याच्या परिस्थितीत देशाच्या वित्तीय वेवस्थेचो आनी खासा करून बँकिंग क्षेत्राचो नियाळ केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हिणें घेतलो। ह्या उंचेल्या पावड्यावेल्या बसकेक वित्तीय सेवा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, रिझर्व्ह बँक, भारतीय विमा नियामक आनी उदरगत प्राधिकरण आनी भौशीक तशेंच खाजगी बँकांचे मुखेली हाजीर आशिल्ले। देशात कसलीय आपत्कालीन परिस्थिती उप्रासल्यार तेका फुडो करपाक तयार रावचे, खंयचेय परिस्थितीत नागरिकांक आनी वेवसायिकांक वित्तीय सेवा सुरळीतपणान मेळच्यो आनी खासा करून शिमेवयल्या भागात हे सेवा चालू उरच्यो हाची चडांत चड करून जतनाय घेवची अशे आदेश अर्थमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिले। ते नजरेन UPI, डिजिटल आनी इंटरनेट बँकिंग, ATM सेवा सुरू उरतली हाची जतनाय घेवपाचे निर्देश तिणें दिल्यात। बँकांनी आपल्या सगळ्या मुख्यालयांत सुरक्षा वेवस्था वाडोवची तशेंच सायबर सुरक्षेच्या नजरेन नेमान परीक्षण करचें अशें तिणें सांगलां। भारत आनी पाकिस्तानाच्या तणावाच्या फाटभुंयेर रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हिणें काल रेल्वे परिचालनाचो नियाळ घेतलो। शीम भागात रावपी जनतेक कसलीच असुविधा जावची न्हय हे खातीर रेल्वे अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या सरकारांच्या संस्थांवांगडा समन्वय राखून रेल्वे गाडी चलोवच्यो अशें ताणें सांगलां। नियमीत रेल्वे वांगडाच खाशेल्यो रेल्वे गाडयो सोडटले अशें रेल्वे मंत्र्यांनी सांगलें। रेल्वे मंत्र्यांच्या ह्या सुचोवणे उपरांत जम्मू आनी उधमपुरात 4 खाशेले रेल्वे गाडयो सोडल्यात। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राज्यांतल्या सगळ्या सुरक्षा यंत्रणांची काल बसका घेतली। नव्या सुरक्षा संबंधीत आव्हानांक फुडो करपाक यंत्रणेमदीं समन्वय वाडोवपाचेर हे बसकेंत भर दिलो। हे बसकेंत वरिष्ठ अधिकारी वांटेकार जाल्ले। कार्यक्षमतेत वाड आनी आपत्कालीन परिस्थितीची तयारी ह्या संबंधांतल्या वेवस्थेचो नियाळ घेतलो। जेटी परिसरात कसलीय संशयास्पद हालचाल दिसल्यार बेगोबेग अधिकाऱ्यांक कळोवचे असो उलो ह्या बसकेंत मारला। कुडतरेचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी कुडतरी मतदारसंघात बांदकाम चालू आशिल्ल्या मुळाव्या भलायकी केंद्राचो नियाळ घेतलो। वर्सा अखेर मेरेन मुळावे भलायकी केंद्र बांदून पुराय जातले। GSIDC हे बांदकाम करता। ह्या भलायकी केंद्रान शक्य आसल्यार डायलिसीस युनिट आनी हेर भलायकी सुविधा दिवच्यो अशी मागणी आपणे भलायकी खात्याकडे केल्या
अशें आमदार रेजिनाल्ड हांणी सांगलां. एंड ऑफ द मंथ देखून दितली तर तो स्लॅब मारलो काय ना काम जातलें. आमगे टार्गेट आहा एटलीस्ट बाय 2025 एंड पासून काम कंप्लीट करपाक. इट इज डन विथ द स्पेसिफिकेशन्स ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट. Health department issues its requirements and GSIDC plans it. All requirements of that size of room, everything is done by this fellow, by GSIDC. But requirements, health department. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.